आदलो मंत्री बाबू आजगावकर आणि सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकरांमदी रंगलेले गांजो नाटक पुराय गोयभर गाजले। या नाटकात उपरांत हे प्रकरण थंड जातले अशें दिसताले, पूण प्रत्यक्षात मात तशें कांयच जाल्ले दिश्टी पडना। आरोप प्रत्यारोपा उपरांत काल आमदार प्रवीण आर्लेकर समर्थकांनी बाबूचो पुतळो लासलो। ताचेर आता बाबून आपली प्रतिक्रिया दिल्या। आपलो पुतळो लासपी भुरगे आमदार प्रवीणाचे न्ही जाल्यार तांकां अटक करून दिवची अशें बाबू सांगता। आमदार प्रवीणान ह्या भुरग्यांचो फक्त स्वताच्या फायद्या खातीर वापर करून घेवचो न्ही, तांकां नोकरी लावन तांच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करचो अशें बाबू सांगता। आयकात बाबूचे म्हणणे। आणि काल भुरग्यांनी जो माझ्या बद्दल हें केला हांगासर जे पुतळो जळयलो ताचो अर्थ कितें? ह्यो भुरगे आसलेले आत्या 4 जाणांचे तरी तेजे भितरले काम केल्या पुरो ह्या आमदारान काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचे आणि तांकां आनी खंयचे रस्त्यार घालपाचे। कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटा भाशेन हे जे भुरगे आहात ते सगळे गॅमलिंग हेजे भितर इन्वॉल्व जाले कळ्ळें। पण हांव मागता तेंचे कडेन हेंकां सुदारून बऱ्या हेजेर हाड आनी तेंची कामाय कर म्हणून ते म्हाका ते उलयताना म्हणटाले की पुलीस सगळे आमचें काम कर। पुलीस करतलेच न्ही, पुलीस करना हो धंदो कसो मेळटलो पुलिसीक? पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचेर आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता। एक आमी आज तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना। पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोन्ही हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या दामून तेज्या खातीर हांव उलयलें। पण काल जे फरक हांवें पळयले कालचो हेजे भितर की जे 8-9 जाण आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आणि हेजेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदतात काय गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदतात? म्हणजे हे एक तरेचे खंयचे तरेन वावपाक लागले आसा म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले। आता हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितली हे भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनी घेवन अशें केल्लें आहा आतां तेणें एक्शन घेवची। तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें, ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक हाड म्हणून अरेस्ट कर। हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हे पुलीस स्टेशन आज जे आसा ते लोकां खातीर हा काय त्या आमदारा पुरतीच हा आणि हे भुरग्यांक कोणे धाडले? ह्या आमदारान धाडले की ह्या पुलिसांनी धाडले आपले सारवार करपाक, आपले सांबाळपाक? पेडण्याच्या आरोप प्रत्यारोपाच्या नाटका उपरांत सगळ्यांक पक्ष शिस्तीचे धडे दिवपी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक आत्मपरीक्षणाची गरज आशिल्ल्याचे विजयान उलोवन दाखयला। बीजेपीन गर्दी जाली। बीजेपीचे प्रेसिडेंटान आता आत्मपरीक्षण करचें म्हळ्यार इंट्रोस्पेक्शन करचें। तो जे डिसिप्लीन म्हणून उलयता ती डिसिप्लीन फक्त गोविंद गावडेकूच लागता काय म्हणून, कित्याक खूब जाणांनी उलयल्ले आहा तांच्या सरकाराचेर बिंदास अगेन्स्ट उलयता। आमी हे कोरगूट पात रोयला ते म्हणटात की एकमेकांक ते गांजा रोयतात। हो तांचेर पेडणेचे बीजेपीचे दोनूय जे बीजेपीन आहात व्हडले लिडर ते एकमेकांचे डायरेक्ट क्रिटिसिजम करतात की तुम्ही गांजा रोयतात, तुम्ही गांजा विकतात, तुम्ही गांजाचे पॅडलिंग करतात। काल बाबू आजगावकाराचो पुतळो भितर आशिल्लो आहा। सो बीजेपीचे चव्हाट्याचेर पडला सगळे भितरले केस्तांव जे आहा ते रस्त्यार आयला, रस्त्यार ते पुतळे लासूंक लागले। थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्याचे प्रदेश अध्यक्षाचे लासतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।